पळयलो. कितें विचारलें? कठीण प्रस्न ते विचारता. त्या उपरांत कितें पळयलें? तुवें पळयलें. कितें पळयलें? पयले राजाचे 10 आनी तिसरी ओळ. सोलोमोनान ताजे सगळे उतरांचो जबाब दिलो. कसलें उतर ते राजाचे बुद्दी भायर अशें नासलेलें जें ताणें तिका सांगोंक ना. जेन्ना शिबाचे राणयेन सोलोमोनाची सगळी जाणविकाय कितें पळयलें, तुवें कितें पळयलें? ताची जाणवाय पळयली. सोलोमोनान ताणें जाणवाय पळयली. भावा भयणांनो, कितें तुमकां उगडास आसा? सोलोमोनाक जेन्ना सर्वेस्परां राजा वेंचून काडलो ताची वर्सां 20 आसलोलीं. तोंडणे पिरायेन आसतना पळय तो सोलोमोन राजाच्या रुपान जेन्ना त्या सिंहासनाचेर तो राज करपाक बसलो, एके रातीक जेन्ना सर्वेस्परान ताका भेट दिली, विचारलें, कितें सर्वेस्परा, येदो व्हडलो देश तुवें म्हाका दिलो, इतली व्हडली जबाबदारी तुवें म्हाका दिली, ह्या सिंहासनाचेर तुवें म्हाका बसयलो, ह्या पोरजेचेर राज करपाक म्हजी जाणवाय ती पुरी ना, म्हाका आनीक जाणवाय जाय. आतां शिबाची राणी येता पळय ताणें सोलोमोनाचे भितर तिका कितें दिश्टी पडटा? ताची जाणवाय ताका दिश्टी पडली. भावा भयणांनी सावधानीन तुमी आयकात. एक शिकोंक वयता पळय ताणें तर बरे मार्क्स हाडूंक जाय जाल्यार ताका कितें जाय? तुमी मातशें म्हाका सांगा एक पावटी. जाणवाय ताका जाय. बरें आसा. शिर्वीस कोत्ता पळय त्या मनशाक त्या शिर्वेचेर ताका एक उंच पदवी जाय जाल्यार त्या शिर्वेन ताका कितें जाय? बरी बूद जाय. बिझनस कोत्ता पळय तातूंत ताका फायदो जावंक जाय जाल्यार ताका कितें थिंगा गरज आसा? ताका बुदाची गरज. एक अस्तोरी आपल्याचें घर बांदतली जाल्यार ताका कितें गरज? मारगायेची साडी. वय हो ना, भांगराची सुतां ताका थिंगासर जाय. वय हो ना, भांगराची गरज. एक आपल्याचें घर तिका जाय. वय हो ना. तुमीच सांगात म्हज्या भाव भयणांनो, एके इस्तेरीक आपल्याचें घर बांदूंक जाय जाल्यार तिका कोणाची गरज? व्हडल्यान म्हणात. जे अस्तरेक बूद आसा ती कितें कोत्ता ती? आपल्याचें घर ती बांदून हाडटा. म्हणल्यार एके अस्तरेक घर बांदून हाडूंक जाय कितें गरज? तिका जाणविकायेची गरज. अस्तोरी एक ओस्कोत, एक आयदन म्हूण तुवें जाणविकायेन. सर्वेस्परान दादल्यांक कितें आज्ञा दिल्या? बरे बुद्दीन तुमचें जिवीत तुमी सारात. गोवाक ताचें जिवीत सारकें सारूंक जाणविकायेची गरज. बायलेक आपल्याचें घर बांदून हाडूंक जाय जाल्यार तिका जाणविकायेची गरज. भुरग्यांक आतां बरें शिकोण करूंक जाय जाल्यार बरी बूद गरज. शिर्वीचेर तुका उंच वचोंक जाय जाल्यार बरी ज्ञान जाय. बिझनसान तुका फायदो जोडच्याक बरी बूद तुका जाय. एक बरी सोबा तो तयार जातली जाल्यार, एक बरें मागणें जावंक जाय जाल्यार कितें जाय सेवकांक? सांगात. बरी बूद तांकां जाय. त्या दिसा सोलोमोनाक पळोवन कितें दिश्टी पडटा? जाणविकाय दिश्टी पडटा. चालते भाशेन स्कॉलान खंयचो एक स्टुडंट येयलो जाल्यार तो एकदम बुद्दीन बोललो आसा अशें म्हणटाना त्या स्टुडंटाक पळोवंक तुका तें कितें तरी दिश्टी पडटा. सिरीयस कोत्ता पळय थिंगासर तुजी कोण ओळख दिता आसतना हो एक जाणविकायेचो मनीस अशें म्हणटा. अशें म्हणटाना तुका चड कुशलकाय भोगता. तुजी खंयची सोयऱ्यान तुजे विशीं ती केन्ना उलयता आसतना तो सारको जाणविकायेचो मनीस, ती एकदम जाणविकायेची बायल अशें म्हणटाना तुका एकदम कुशलकाय भोगता. आयज मनशाक ह्या संवसारांत तरी तो जिवंक जाय जाल्यार, सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे जिवंक जाय जाल्यार, सुखान आनी शांतीन तर वाड जावंक जाय जाल्यार मनशाक कोणाची गरज? जाणविकायेची गरज. पूण आयज मनीस ही बूद पावच्याक ती प्रयास कोत्ता काय? फामील बांदून हाडच्या घोव आनी बायल जाणविकायेचे बरोबर प्रयास कोत्ता काय? सांगतात तुमी आयका. तुज्या घोवाचे विशीं, तुज्या बायलेचे विशीं कितें तरी जालें जाल्यार तुमी चड करून थिंगासर कितें करता तुमी सांगात. उलोवपाचें बंद कोत्तात. सारकें न्हू? ते दोगांयचे मदें उलोवप आतां बंद जालें. उलोवप तर बंद जालां पूण घरांत तें काम तरी जावंकूच जाय. घोव कितें करता तुमी जाणा? आयक, कॉफी कोर ह्या भाशेन बरोवन टेबलाचेर दवरता. ती येवन थिंगा पळयता. बरें, तिका तर आतां कॉफी जाय. तें पेपर आनी पेन घेवन कॉफी पावडर घरांत ना तें बरोवन टेबलार दवरता. जाल्यार बरें आसा. कॉफी पावडर ना जाल्यार चाव कोर बरोवन त्या स्लिपीन दवरता. तें येवन थिंगासर घरांत साकोर ना एक स्लीप दवरता. हें ताज्या घरांत आसा पळय तसलें उलोवप. एका दिसा ताजो प्रमोशन जावपाचो आसलो. जायतो वेळ थिंगासर काम केल्या उपरांत प्रमोशनाचो आतां वेळ आयलो. टेबलाचेर दवरता. आलार्म तूं दवर. सकाळचे 4 आलार्म तूं दवर. 6 वरांचेर
ट्रेन आसा, इंटरव्यू पासत वसोंक जाय, प्रमोशन जावपाचो आसा, पगार वाडपाचो आसा. आलार्म तूं दवर 4 वरांचेर, स्लीप बरयता. तें पळयता आनी वचोन आलार्म दवरता. 4 वरांचेर आलार्म वाजता. बायल आतां उठली. आलार्म थिंगा वाजता. पेपर पेन घेता. उठ रे. आलार्म वाजता. स्लीप दवरता. तो उठ्ठलो. 4:15 जाता. उठ रे, 4:15 जालीं. स्लीप दवरता. तो उठोंक ना, तो घोर येता. 5 जालीं. उठोंक ना, पूण ती स्लीप बरयता 5 जालीं म्हणून. 6 जालीं. तो उठोंक ना, स्लीप बरोवन दवरता 6 जालीं. तो उठोंक ना. हो मनीस 8 उठ्ठा. पळयल्यार 8 जालीं, भितरल्यान सारको लासता आनी ताची BP वाडटा. कितें जालें तुवें म्हाका उठोंक ना अशें म्हणोंक वयताना त्या टेबलाचेर इतले सोगट स्लीप आसलोले. कितें आसलोलें? 4 जालीं, उठ रे. 4:15 जालीं, उठ रे. 5 जालीं, आतां उठ रे. तोंडान ती उलयना, फकत कागदान ती उलयता. तुमकां विचारता, ह्या फामिलान कसलें गिन्यान आसा? हें घोर जाणविकायेचें घोर अशें म्हणटलीं? प्रमोशन आतां गेलें. पगार जो वाडपाचो आसलो तोवूय गेलो. आतां फकत रोडणी. वो बांदून येता तसली फामील? न्हय. रिणान आनी पयशांच्या प्रॉब्लमान? वय. नास जाता पळय तसली फामील. आयज कितले घोव बायलां मदें. आयज उलोवप ना. एकाच घरान रावता पूण उलोवप ना. सारकें पिशांचें ती फामील. घोव बायले लागीं उलयना आनी बायल घोवा लागीं आतां उलयना. दीस, सुमान, म्हयने एकाच घरान रावता पूण एकामेका लागीं उलयनान. गिन्यान आसली फामील. एका दिसा मिटिंगेन हे भाशेचे मिटिंगेन वयता आसतना त्या हॉटेलान एक जाणटो मनीस येवन म्हज्या त्या रुमाच्या भायर येवन उबो रावता. हांव मिटिंगाक वयता आसतना बेगीन बेगीन पुता पुता अशें म्हाका म्हणूंक लागलो. कितें हांवें विचारलें, तुका कितें सांगोंक जाय? हांव आनी म्हजी बायल एकामेकाशी उलयना. हें कितें? ह्या पिरायेन पडसून तुमी उलयनात? काजराच्या सुरवाच्या दिसांनी एकामेकाक सोजमना म्हणून ते उलयना तें हांव सोजमता? तुका पळयल्यार अशें दिसता तूं 50 वा 60 वर्सांचो आनी तुमी आतां उलयनात. ना खरें उलयनात. कितलो वेळ जालो आतां तुमी उलयना? 25 वर्सां जावन आतां आमी एकामेकाशी उलयना. कित्याक तुमी आतां सेपरेट जाल्या? ना पुता, एकाच घरान आमी रावता. तूं हें कितें उलयताय? वय सारकें. एकाच घरान आमी रावता. म्हाजो सगलो पगार ती घेता. तेका जें जाय तें पळय ती सगळें विकतें घेता. एक ग्लास उदक पासून ती म्हाका दिना. घोवाचो पगार जाव, पयशे जाय, पूण एक ग्लास उदक पासून हांव दिवचें ना. कितें गिन्यान आसा काय? मातशें तुमी चिंतात. तो अशें म्हणटा, पगार येताच रोकडेंच ती सगळें वता. एक ग्लास उदक पासून ती दिना. 25 वर्सां पर्यंत एकाच घरान आमी रावता. म्हजी बायल म्हजे लागीं ती उलयना. जाल्यार तूं आतां येवन हो विशय म्हाका कित्याक सांगताय? 25 वर्सां उपरांत राती तुजें उतर आयकोन तें पयलेंच फावट म्हजी बायल आयज सकाळीं मोगान येवन म्हाका कॉफी दिली. पुता, हो व्हरतो बदल. मोगाच्या भोंवड्यांनी तुमचें कितें तरी बरें जातलें. घोव घरान येयल्या उपरांत मातशें उदक दियात. घोवानो, तुमच्या बायलांक तुमी स्वता नाकात. घोवानो, मोग कोत्ता पळय तसले तुमी घोव जायात. तुजे बायलेचो तुवें तो मोग करूंक जाय. कसो मोग करूंक जाय? क्रिस्तान मोग केला पळय तसोच करूंक जाय. पवित्र पुस्तक अशेंच सांगता. घोवानो, आपले बायलेचो तूं मोग कर. बायलांनो, तुज्या घोवाक तूं आधीन राव. हें एक बरो फॉर्म्युला. जो घोव आपले बायलेचो मोग करिना, जी बायल आपल्याच्या घोवाच्या आधीन रावना, ती फामील गोट जावची ना. पूण ह्या संवसाराच्या जिवितान तो व्हांवन वयतलो. शांती नासतना आनी समाधान नासतना ती फामील विबाड जातली. आयच्या दिसा कितली घोव बायलां एकामेकाशी उलयना. एकामेका विशीं तेजो एकवट ना. कांयच थिंगा संतोश ना. आनी जरी तर तुजी फामील असली जाल्यार तुजी फामील एक पिश्यापणाची जाल्यार आयज सान तरी जाणविकायेन तूं जिये. तो घोव एक जाणविकायेचो घोव. जाणविकायेन तो गोड चलयतालो. अशें जाणविकायेन गोड चलयतालो पळय त्या घोवाक एक गिन्यान नासतली बायल ताका मेवली. ती बायल तिका एक दीस राग येयलो. हांव आतां वयता अशें म्हटलें. अशेंच न्हू चालते तरेन जेन्ना घरान जोडी जाता तेन्ना
जाल्यार थोड्यो बायलो तिंगा कितें करतात, हांव वयता. घोवान विचारलें, खंय वयताय? म्हज्या आवयच्या घरा वयता. घोवान म्हणलें, वच. आनी हांवूय म्हज्या आवयशी वयतलों म्हणलें. तेन्ना बायल म्हणटा, हांव म्हज्या आवयच्या घरा वयतलें जाल्यार तूं तुज्या आवयच्या घरा गेलो जाल्यार भुरगीं खंय वयतलीं? तेवूय ताच्या आवयशी वयतले. तेन्ना बायलेन कितें म्हणलें जाणा, म्हजें जिगाचो जिवप त्रास जाला जाल्यार ह्या भुरग्यांक हांव कशें पोसतलें तूं चिंताय. तुजें जिवप तें त्रास जाला तेका लागून तुज्या भुरग्यांक तुका पोसूंक जायना जाल्यार तुज्या आवयक पासून त्रास जाला आसतना तुका पोसपाक पासून तिका त्रास जातले न्हू. मातशें चिंतून पळय, कितें सोजमीकाय मेवली तुका? तुका तुजीं भुरगीं पोसपाक तुका त्रास जाता न्हू. तुका पोसून, तुका व्हड करून, तुजें काजार करून, तुका सासूबायच्या घरांत धाडलें, तुजे आवयक तुजें काजार जाल्या उपरांत तुका पोसपाक त्रास जातले? कितें तूं म्हणटाय? आतां ओगी वचोन तें आपल्याचें काम करता. आतां कित्याक वचोनाय? तेन्ना तें म्हणटा, हें म्हजें घर, हांव खंय वयतलें. आहा, शाणेपण. आतां कितें आयलें? हें म्हजें घर. भयणी, उतरा पावलाक तूं वयतलें म्हणटा न्हू, खंय वयतलें? तें तुजें. सांग न्हू. म्हज्या भयणानो, तें घर तुजें न्हू? वय म्हणटा ते मातशे ताळयो पेटोवयात. केन्नाच ते घराचे भायर पावल तूं मारी नाकाय. संवसारान आसता पळय ते सगळे वेवस्था मदें एक बरी वेवस्था, फामिलीची वेवस्था. ही फामील बांदून हाडच्याक ते एकदम बरें. तो भाग सोर्वेस्परान घोवाक तो दिवंक ना जाल्यार तो कोणाक दिला? सांगात. जाणविकायन बोललेली ओस्तोरेक तो दिला. तुज्या हातीन आसा एक फामील ती बांदून हाडच्याक. तूं जाणविकायेन तर घर बांदीत जाल्यार तें घर बांदून येतलें. तो जाणविकायेचो घोव म्हणोन जाणविकायेन तो उलयलो. आमी सदांकाळ कितें करता? हांव वयतलें अशें म्हणोन आपल्याची सुटकेस घेवन आमी वयता. जेन्ना त्या घोवान तुजे बरोबर तुजीं भुरगीं पासून येतली अशें म्हटलें, थोडे मागीर विचार केला पण कितें म्हणटा, हें म्हजें घर, हांव खंय वयतलें? हाका म्हणटा जाणवाय. पवित्र पुस्तक आमकां तें शिकोवन दिता थिंगासोर जाणविकायेन तूं घर बांद. जाणविकायेची ओस्तोरी आपल्याचें घर ती बांदून हाडटा. आयजकाल जाणविकाय ना म्हण तें कारणूच तुज्या फामिलीन थंयसर शांती ना. जाणविकाय ना म्हण तें कारण तुजे फामिलीन तो एकवट थंयसर पयस जालो. पिशापणां करून उतरा पावलाक तुमी जोगाडटात आनी भुरग्यांचे मदें तुमची कांयच गोवायना. मान उरोवंक ना, रेस्पेद उरोवंक ना. ती आपल्याची आवय आनी बापूय ते पासून पळयना. तुजें तें आयकोना पळय तेजें कारण तूं जाणाय? पिशा भाशेन तांचे मुखार तुमी झगडटा त्या पासत. चोत्रायन, भावा हें मातशें आयक. जो घोव आपल्याचे बायलेचेर उतरा पावलाचेर हात उखलता, जो घोव उतरा पावलाचेर आपल्याचे बायलेक मारून तेज्या आंगार वयता, जो घोव उतरा पावलाचेर आपले बायलेक मारता, आयकात, तो मनीस न्हय. कित्याक कोणाक तुवें आपल्याची घरकान्न केल्या तुजेर भरोसो दवरून आवय बापायक सगल्यांक सोडून तूं मोगान दवरतलें म्हणून मोयपासान तूं दवरतलें म्हूण आपल्याच्या आवयक सोडून आपल्याच्या बापायक सोडून आपलें सगळें सोडून तुजेर भरोसो दवरून तुज्या घरांत येयल्या उपरांत असले बायलेक जनवरा भाशेन तूं मारतलोय? मातशें तूं चिंतून पळय, हें मनशापण न्हय. तेन्ना तुवें म्हणूंक येता, ना ब्रदर, म्हज्या बायलेचे विशीं तुका खबर ना, ती एकदम झगडेकान. भयणी मातशें तूं आयक, तुमचेशी उलोवंक जाय. घोव मारता हें सारकें न्हू हांव म्हणटा तें? हांव सारकें सांगता न्हू? बायलेक मारता वो तें मारिना. घोव मारतात पळय तें आमी जाणो, बायलोय मारता न्हय? मारता न्हय? मारता वो ना? जाल्यार आयकात. चालत्या भाशेन आमच्या घरान दोन भाशेंचीं झुजां जाता. घोव मारता आनी बायलूय मारता. कशें तें तुका सांगूं? घोवाक मातसो राग येयल्यार तो मारता. तुमी उणी ना, तुमी पासून बरी मारता. तुमचें एकदम बरें टॅलंट कितें तुमी जाणाव? घोव मारूंक येता पळय तेन्ना तुमी तेंकां मारतात. तेंकां तें मारता पळय तुमी जाणो, ताका आणे मारप म्हणप. कितें तें? आणे मारप. चुकोन आतां तुजो घोव मारूंक तो आतां थिंगा लागीं येता. कितें तूं मारूंक आयलाय? आयक, हांव जरी तर म्हज्या भावाक सांगतलें आनी म्हज्या बापायक सांगतलें जाल्यार दोनी हात पांय तुजे मोडून वतले. सावधान. आतां तूं कितें करताय? ताका धमकी दिता. तो मारता आनी धमकी दिता.
अशें तूं करिनासतना जर तर तुजो घोव आतां सजमय तुका तो मारूंक येता तेन्ना आनी मारूंक येता पळय तेन्ना तुमी लागीं वचोन मारतलोय मार. म्हज्या आवयक, म्हज्या घोराक, म्हज्या बापायक सगळ्यांक हांव सोडून हांगा आयला. मार दिवपी तूंच, मोग करपी तूंच, देखभाल करपी तूंच, मारपी तूं, मार म्हाका मार. आनी अशें तुमी तर मुखार येयलीं जाल्यार खंयचो घोव तुका मारतलो? तुमीच सांगात. भयणी हांव कितें रॉंग सांगता? तुजे हात मोडो, तुजे पांय मोडो, तुका आहार जावं, तुजे अशेंच तुमी आणे मारता न्हू. चोतरायन आयकात, घोवानो, तुमचे बायलेच्या आंगार वचनाकात मारूंक. बायलांनो, आणे मारी नाकात. गिन्यान उजार कोर. एक गोड तोर तूं बांदून हाडटलें जाल्यार. ह्या भाशेन एकामेकाशी तुमी झगडत रावत आनी तुमचीं भुरगीं पळोवन ती पेजार जाता. एक फामील तुमकां आतां दाखयतले, तुमी मातशें चित्रान पळयात. ही एक सोत घडणी. तुमीच सबको शलोम। मेरा नाम नरसैया है। मैं बहुत शराब पीता था और बुरे काम करता था। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को बहुत मारता था और वो लोग डर से पास में रहने वाले पड़ोसी के घर में जाकर सोते थे। अगर वो कुछ कहने से मैं चुप नहीं रहती थी, मैं भी कहती थी और घर में झगड़ा होता था और मैं अपने मायके चले जाती थी और वो बुरे काम करने यहाँ वहाँ चले जाते थे। हमारे रिश्तेदार हमें मिलाने की कोशिश किए, लेकिन हम मिलकर अच्छी तरह से नहीं रहते थे। जब वो मायके चली गई, कुछ दिनों के बाद मैं घर वापस लाया। वो फिर से शराब पीकर झगड़ा करने लगे। मैं सुख शांति से नहीं थी और बच्चे भी सुख शांति से नहीं थे। मैं सोचती थी कहीं जाकर मेहनत से काम करके अपना जीवन बिताऊं, इन झगड़ों से दूर रहूं, और बार बार मैं अपने मायके चली जाती थी। हमारे कारण हमारे बच्चों का जीवन बिगड़ जाएगा। हम नहीं सोचते थे, हम एक दूसरे पर दोष लगाते थे, बच्चों का बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। हर समय हम झगड़ते रहते थे। बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं होती थी। यहाँ 1 महीना, वहाँ 2 महीने। वो सहन नहीं कर पाए, वो हमें छोड़कर चले गए। यहाँ वहाँ भटकते रहे, घूमते रहे। కన్నవారు దూరమైన కొన్నవారు కాదనుకున్నా पड़ोसी के घर में सो जाते थे। हम दोनों जब झगड़ा करते थे, बच्चे मुझे चुप रहने कहते तो मैं कहती थी अपने पिताजी से कहो, उनसे कहते तो अपनी माँ को पहले कहो। हमारे बच्चे कहने पर भी हम नहीं सुनते थे, ऐसे ही झगड़ा करते रहते थे। ऐसी परिस्थिति में हम एक बार कलवरी टेम्पल में वचन सुने। आज पति और पत्नी बुद्धिमानी से बात नहीं कर रहे हैं, बस छोटी सी बात पर झगड़ा कर रहे हैं, मूर्खता से व्यवहार कर रहे हैं, छोटी सी बात पर जल्दबाजी में झगड़ा कर रहे हैं। इस तरह से अगर आप कर रहे हैं तो आप गौर से सुनिए, आप ही अपना परिवार तोड़ते जा रहे हैं।
व्यर्थ बातों पर आप क्यों ऐसे बेकार में ही झगड़ा कर रहे हैं? अगर आपके शब्द कठोर होंगे तो आपके परिवार का निर्माण नहीं होगा। आपका परिवार होना मुश्किल है। वचन सुनने के बाद मेरी आंखें खुल गई। अगर मैं चुप रहती तो सब कुछ ठीक होता, और तब से वो कुछ कहते तो मैं बिल्कुल चुप रहती थी, कुछ नहीं कहती थी, वचन को याद करती थी। जब मैं अपने आप को चुप रखी तब घर में झगड़े दूर हुए, सुख शांति से थे। मैं अपने आप को सुधारी। जब मेरे पति मुझे डांटते थे मैं बिल्कुल चुप रहती थी, तब उनमें भी बदलाव आना शुरू हुआ। वो पूरी तरह से सुधर गए। प्रभु हमारे सारे कमजोरियों को दूर किए, हमारे परिवार का निर्माण किए। कलवरी टेम्पल में वचन नहीं सुनते तो हमारा परिवार ठीक नहीं होता था। जब हम कलवरी टेम्पल में प्रभु का वचन सुने, हमारा परिवार का निर्माण हुआ, हमारा परिवार टूटने से बचा। अब हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं। पहले लोग हमें देखकर हमारा मजाक उड़ाते थे। हमारे जैसे बहुत से लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हम कलवरी आवाज़ टीवी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते थे और स्पॉन्सर किए। प्रभु के वचन के द्वारा हमारे जीवन को सुधारे। प्रभु के दास को हमारा धन्यवाद। गोवाय आतां आमी पळयला। त्या दिसा शेबा देशाची राणी सोलोमोनाक जेन्ना ते पळयतात तातूंत ताची जाणविकाय पळयता। बावा भयणानो, तुका कोण पळयता जाल्यार तुजे भितर तें ज्ञान दिसोंक जाय। तुजे फॅमिलीक पळयता तेन्ना तुजे तूं ज्ञान दिसोंक जाय। तुजे सोबेचेर नदर मारी जाल्यार तातूंत जाणवाय दिश्टी पडोंक जाय। आयज तूं सोमे लागीं मागतलोय, जरी तर कोणाक जाणविकायची उणेपण आसा जाल्यार तो म्हजे लागीं मागतलो, हांव ताका तें दितलो म्हटला। स्टुडंट्स, बुद्धीची गरज मागात। सर्वीस कोत्तात पळय ती बुद्धीची गरज आयज मागात। बिझनस कोत्ता पळय ते कित्याक आमी नुकसानान फसल्या? बुध आनी ज्ञान ना म्हणून। खंय पयशे लावंक जाय पळय ते खबर ना। गरज ना पळय त्या वस्तूंचेर तूं स्पेस कोत्ताय, गिन्यान ना त्या पासत। फामिलीचो नाश कोत्ता पळय ती बायल, फामील काबार कोत्ता पळय तसलो घो। आयज सर्वेस्तांशी तूं मागशी सर्वेस्परा, सर्वेस्पर म्हाका ज्ञान दी एक बरी फामील बांदून हाडचे खातीर। आतां मागणें करया। तुमी जंय खंय उबी आसा पळय ती आपली मान बागोवन थिंगा मागणें करया। व्हडत्या मोगाच्या सर्वेस्परा म्हज्या बापा, त्या दिसा शिबादेशाची राणी आयली। कठीण प्रश्न घेवन ती आयली। सोलोमोन ताका जबाब दितलो म्हूण सोलोमोनाकीन व्हडलो सर्वेस्पर पळय तो तूंच जावन आसा। तुजीं भुरगीं आमी तुज्या हाजीरपणान कसलोय प्रश्न घेवन येयला। जबाब मेळना पळय तसले कश्ट आसत, पिडा आसत, अकोश्ट आसत, फामिलीचे प्रॉब्लेम आसत, बापा तुजे लागीं तें पयस करूंक जाता। तुका आमी स्तुती दिता। दुयेंत पिडेन आसा पळय त्या लोकांक तूं पेकोवणी दी। शिकोवप ना पळय ते सगळे लोकांक तूं गिन्यान दी। फामिलींत शांती ना पळय त्या फामिलीन तूं शांती फावो कर। बिझनसान तांचें लुकसाण आसा पळय तांकां फायदो दी। सर्विसेन तांची वाड जावंक ना पळय थंयसर वाड दी। ज्या सोबेंत मेंबर ना थंयसर आनीक मेंबर वाडोवन दी। एक व्हडती सभा बांदपाक थंयसर तांकां पदवी दी। आयल्या पळय तांकां सगळ्यांक तूं भेट दी। पातकां वरवीं वायट करण्या वरवीं ते वायट केला तेन्ना बोनकोणेन आसा दरेक मनशांक आयज तांकां सोडय। तांच्या पातकांच्या चोपक्यांतल्यान तांकां सोडून दी। न्याय मनशाच्या रुपान तांकां बदल। तुजी गोवाय जावपाचें तांकां तूं असलें भाग दी। जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा, आमेन। कालवरीचो थाळो क्रूट आनी लोक आयज पळयता। फकत कोंकणीनूच न्हय, तामिलान, तामिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मलयाळमान, केरळांत, उरियांत, ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबीन, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून साऊथ इंडियेक, उर्दून जम्मू एंड काश्मीर, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशांत, नेपालीन, आसामींत, हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सभा इंडियेचे ह्या इतिहासान
आमची कॅल्वरी टेम्पल. कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टाव? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश कोत्ताव. आतां तुमी मातशें आयकात. रोमकाराचें चीट अवेस्पोर 10 वोड 13. कित्याक जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें. कोणाचें थारोवण जातलें? जो सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें कोत्तलो ताचें थारोवण जातलें. जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केलां पळय ते पातकाचें ताका बोक्षणें जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें करचें. जरी तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवंक जाय. आनी विस्वास करूंक जाल्यार सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय. सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय. आनी कोणें तरी थिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार त्या सांगपी मनशाक कोणें तरी ताका पाठोवंक जावो. कल्वरी ताळो ह्या प्रोग्रामाक आदार कोत्ता पळय तुमी कितें कोत्ता जाणाव? हो खालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार कोत्ता पळय तो ताच्या फाटल्यान रावन ताजो आदार कोत्तात. म्हजे हे संदेश ते 17 भाशेंत आसा. भारताच्या कोणशे कोणशात फकत भारतानूच न्हय, ह्या वाटेन बांगलादेशान सोकला श्रीलंका पर्यंत उंच नेपाळ पर्यंत आनी हे वाटेन रावता पळय ते अफगानिस्तान पाकिस्तान आनी गल्फ कंट्रीन कल्वरी ताळ्याचो प्रोग्राम पावता. ती उलयतात पळय आनी सोजमतात तेच भाशेन. फकत आमच्याच देशान न्हय, आमच्या सोर बोंटणी आसा पळय त्या सगळ्या देशान हो सुसमाचार पावता. येता त्या दिसांनी एशियेच्या दर एक प्रांतान ही बरी खबर पावयता पळय त्या रुपांत आमची ही सभा सर्वेस्परान ताचेर बेसांव घालचें, ह्या भाशेन मागणें करचें. जें स्वत आमी जाणाव आमी तें दुसऱ्यांक दाखयना जाल्यार हें कितलें वायट. तुमी एक निर्णय घेयात. जरी तर म्हजी थारोवण जाला जाल्यार कोणें तरी म्हाका जेजू क्रिस्ताचे विशीं सांगलां. नाश जाता पळय तांकां थारोवण मेळोंक जाय जाल्यार ही बरी खबर थिंगा प्रचार करच्याक ह्या सेवकाक सर्वेस्परान दिला. उतर सारकें सुटावें करून तें उतर सगळ्यांक सजमोवंक दर एकल्याक ताजी सजमणी मेळचे खातीर हें उतर वांट्टा पळय तसलो सेवक सर्वेस्परान आमकां दिला. ह्या सेवकाची आदार करून हो संदेश आमचो लाखांनी लोकां लागीं तुमी पावयचो. जायत्या लोकांचें जिवीत सुदरतलें. हो भावार्थ कितल्या लोकां मदें आसा तुमी मातशें हात दाखयात. भावार्थ दवरतात पळय तुमी भाव आनी भयणां कन्यांनी करात. ही बरी खबर दुसऱ्यांक पावयात. सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें कोत्ता पळय ताचें थारोवण जातलें. मागणें करूंक जाय जाल्यार भावार्थ धरूंक जाय. भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार आयकोंक जाय आनी आयकोंक जाय जाल्यार कोणें तरी तें सांगोंक जाय. आतां हांव सांगता पळय तसलो सेवक म्हाजे फाटल्यान रावन तुमी कितें करूंक जाय? ह्या सेवकाच्या ताळ्याक जाता तितले भाशेन तें ट्रान्सलेट करून तांचे लागीं पावोवचें. म्हज्यान जें करूंक जाता पळय तें तुमचे लागीं घडचें ना आनी जें तुमी कोत्तात तें म्हजे लागीं घडचें ना. हांव आनी तूं एक जाय जाल्यार हो संवसाराक आमी बरी खबर आमी पावोवंक जाता. ह्या पासत एक निर्णय घेयात. सर्वेस्परान तुमकां पळय हो वेळ दिला. म्हयन्यान एक पावटी वो 2 म्हयन्यान एक पावटी वो 3 म्हयन्यान एक पावटी वो सर्वेस्परान तुजे जिवितान केला पळय तितल्या बरेपणा पासत तुमकां अभ्यासां फावो जाल्यान दिनवासनी काळजान सर्वेस्पराच्या वावरान आदार करात. आमी सगळीं मेळोन क्रिस्ताची ही बरी खबर आख्खे संवसारान पावोवपाची आमी कोशिश करुया. ही आमची जबाबदारी. ही आमी विसरचें न्हय. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.